सर्जरी केली फर्स्ट टायम रोबोटीक सर्जरी JMCन सक्सेसफूल जाली. हय हांवें ऑलरेडी तेजेर ऑलरेडी ट्वीट केल्ली आसा. रोबोटीक सर्जरी आनी रोबोटीक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान आमकां वेगवेगळे तरेचे प्रिसिजन सर्जरी करपाक आमकां संदी गावता आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान एकदम बरी गोश्ट केल्ली आसा. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटीक सर्जरी आमकां एक बेगिना बेगीन एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा आनी ते एस्टॅब्लीश करून ते फुडें वचपाचो आनी प्रिसिजन सर्जरी रोबोटीक सर्जरी आनी AIचो वापर ह्या राज्यांत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या माध्यमांतल्यान लोकांची खुबशी सोय जातली, खुबश्या लोकांक बेनिफिट्स गावतले आनी एक प्रोग्रेसिवली एक वेगळे तरेन फुडें वचपाचो गोंय राज्यांत आमी वेगवेगळे पावलां आमी घेतात. आनी सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे एक इन्स्पिरेशन घेवन आमी सामान्य मनशाक आनी जो गरीब मनीस आसता जेका आमी पयलीं चिंतताले की आमकां एक्सेसिबल हेल्थ कॅर ना ते आमी एक्सेसिबल करून तेंची विचारधारा लोकां मदीं व्हरपाक हें सरकार काम करता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक. सो आनी हेजे फुडें अश्यो रोबोटीक सर्जरी बी रोबोटीक सर्जरी जातली प्लस न्यूरो नॅविगेटर्स लेटस्ट न्यूरो नॅविगेटर हाडपाचो आमचो प्रयत्न. एक्सिजन सेवरल वेगवेगळे एरियान आमी हेजो वापर आमी करूं शकता. आमचे कडेन ऑलरेडी एक नवदीप म्हणून आमचो एक मिस्टर नवदीप डॉक्टर नवदीप म्हणून हा PGI चंदीगड हेजे कडल्यान आमी तेणी ऑलरेडी प्रपोजल दिला आमकां ही वॉन्ट्स टू कम एंड जॉइन गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट वी कॅन पुट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटीक सर्जरी. आमी डॉक्टर अमित मायदेव ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. त्या सायड डॉक्टर केदार फडते IVF हेजे खातीर ऑलरेडी ऑन बोर्ड आयिल्ले आसा आमकां हेल्प करपाक. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक.